मोगचनून तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयचे हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंकू आमकां आदार दिल्ले आसात. निर्मला आनी विल्पी डिसोसा मोडांकाप, आयरीन आनी रिचर्ड डिसोसा लोरेटो, जुलियट आनी क्लिफर्ड डिसोसा आग्रार, सिंथिया आनी सिरिल डिसोसा आग्रार ह्या कुटुंबाच्या इराद्या पासत ह्या आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. प्रणाम तुका सोनिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाकय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा आमी सगळे सृष्टे संगी, तू म्हण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी भरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. ह्या मिसाची तेसावा एडवर्ड आनी विना तांच्या 15व्या वर्साच्या काजाराच्या उडासाक अर्गां जावन हे मीस भेटयतात. तशेंच देवादीन जाल्ल्या जॉर्ज आनी पावलीन हांच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. लाविना पिरेरा आनी कुटाम देवादीन जाल्ल्या अन्नाम्मा हिच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. आलिस देवादीन जाल्ल्या काश्मीर आनी फ्लोरा डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयतात. रोजमरी डिसोजा आनी कुटाम देवादीन जाल्ल्या काश्मीर आनी फ्लोरा डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयतात. रेका सान्या आनी कुटाम देवादीन जाल्ल्या हेरल्ड रोवेन डिसोजा हाच्या जल्मदिसाच्या उडासाक हे मीस भेटयता. प्रेसिल्ला देवादीन जाल्ल्या स्टेला लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. फेलिसिटा, झीटा, विटा, साबिटा अँड कुटाम देवादीन जाल्ल्या प्रदीप डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. जुलिया डिसोजा देवादीन जाल्ल्या विनीता सिक्वेरा हिच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. रोनाल्ड आनी प्रेसिल्ला आनीक देवादीन जाल्ल्या लिल्ली डिसिल्वा हिच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता. हेलेन पिंटो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगशनो आमी देवाचें उतर वाचता, आयकता, आमच्या मतींत आटयता. हर एक लितुर्जी कार्या वेळार देवाचें उतर परगडतात. हें देवाचें उतर परगडलें आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी तें बऱ्या तरान किरलोवंक वाडोवंक आमी एक बरी सुवात तयार करी जाय. कसो एक ओंपी बरी सुवात करन बरें बी ओंपता गे, तशेंच देवी आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत ताचें उतर ओंपता. आनी आमी तें उतर आयकलें तें आमच्या जिवितांत आटोवन त्या उतरा सारको बरो फळ दिवंक आयची देवस्तुती आमकां एक आपोवणी दिता. तर आज ही परतून आमी देवाचें उतर आयकतले. आयकल्लें तें उतर आमच्या मतींत आटोवया आनी आमच्या दिसपोत्या जिणेंत तें वापरन आमचें जिवीत बरें बागेवन करूंक आमी प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान फावत बरी भेटोवचे खातीर
आमची फातकां वळखून घेवया आनीक देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयणीचे बोगसणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून संता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेरदार संवकार मरयेक सगळ्या विरोधांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर प्रार्थुया कोणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुज्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर बावर्तान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी साग्रत करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. विद्रोही भुरग्यांनो पाटी येया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी हर एक शहरांतल्या एकल्याक हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो म्हज्या काळजा सारके गोवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान चरयतले तुमची संख्या वाडून तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पर तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मतींत येवची ना कोणूच तिचो उगडास करचो ना ती ना म्हणून कोणाकच बोगचे ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना उलयता तो सर्वेस्पर तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें शिंवासन म्हणटलीं थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी तीं आपल्या खोट्या आनी धारून काळजाच्या वडण्या प्रमाणे चलचीं नात देवाचें उतर हें देवाचें उडोवकार जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा जनंगानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया पयशिल्ल्या खारावळी गांवांनी ते परगट करा इस्रायलाक दुस्पट आयिल्लो तांकां एकठांय करतलो गोवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो ताचे प्रास बळवंत आसलेल्यांच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो ती सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा तेदवा युवकी आनंदान नाचतल्यो युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीत जातले तांच्या रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश परीत करतलो तांणी आपली खंत दूख सांडून
आनंद बरीत जायशी तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर ऐकून बरे आनी उदार काळजां सांबाळतात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तर ऐका तुम्ही ओंपियाचे ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशयांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत व्हरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता. कटपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरासून तो सांग घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचे तावन फळ रोमानांतल्या वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दोगदोणी उठा जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटा वाडेन आनी धनाच्या भुलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता तो खांट्या झटकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शिकीम बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतीन व्हरतल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगशेनो, इस्रायल परसा देवान वेंचून काडलेली एक परसा. देव इस्रायल परजेचो इतलो मोग करतलो की परजेक आपणाची पतीर म्हूण ताणें चिंतलें आनी तशेंच लोकांकी प्रभाद्या मुखांतर ताणें शिकयल्लें. हांव तुमचो पती, तुमी म्हजी पती. सुरेस्परा देवा मदें आनी इस्रायल परजे मदें तांचो बांद इतलो घट आसलो की देव तांकां किदेंकच सांडिनासलो. कितले पयस कितलीं पातकां करून इस्रायल परजा देवा तो पयस केल्यारय देव तांच्या फाटल्यान वेतालो. आनी प्रत्येक जावन प्रवादे मारिफात तांचें जिवीत बदलून तांकां सारके वाटेक हाडूंक सुरेस्पर देव सदांच प्रयत्न करतलो. आनीक आज आमी आयकलें पयलें वचप जेरेमिया ग्रंथांतलें. ताकाय सुरेस्पर देवान एक मिसांव दिल्लें. तुवें त्या इस्रायल परजेक परतून सांगाता हाडन सुरेस्पर देवाक मानचें तसलें जेरुसलेमच्या देवळांत तांणी सॅक्रिफीस भेटयसय. जेरेमेच्या काळार इस्रायल परसा 2 वांटे जाल्लीं. एक उत्तराचें राज आनी एक दक्षिणाचें राज. उत्तराच्या राजाक इस्रायल म्हूण आपयताले आनी तांणी गॅरिझीम म्हणल्यार दोंगरार तांचें देवळ बांदलें आनी थंय तावन सुरेस्पर देवाक ते मानताले वाखाणताले. आनीक दक्षिणेचो राजाक
जुदा म्हूण आपयतले आनीक सालमोन रायन बांदिल्लें तें वर्तें देवळ जेरुसलेमांत आसलें तें तांचें तें देव टेंपल जाल्लें. आनी अशें जेरुसलेमाच्या त्या देव टेंपलाक हर एकलो जुदे वेतालो आनी थंय तांकां येताच हांगा सदांच देव वस्ती करता म्हणलें तांकां भोगताले. देवाचो सांगात ते भोगताले. आनी अशें दोन वण्टे जाता आसतना लोकां मदें तांचे मदें आसलो तो एकवटूय मस्तू उणो जालो. देवाची वळख तांकां आसली ती तिके पयस पयस जाली. आनी तेन्ना देवान तांकां शिक्षा दिली. उत्तराच्या राजाक आसिरियेच्या रायान येवन तांकां वेडो मारून तांकां झुजान सोलवून 16 जाणांक ताणें गुलाम जावन निनिवे शाराक व्हरून गेलो. पूण जुदा राय ओगोसरावंक ना. तोय मुर्ती पुजा करन देवाक ताणें सांडलें. आनी तेन्ना जेरेमिया प्रवादी जुदा रायक म्हणटा पळय ते असिरियन रायन कितें केलें इस्रायल राजाक तशें तूं करनाका. देवाची वळख तुका आसा आनी अशें देव तुजो मोग करता त्या देखून देवा खाल जावन चल जाल्यार जुदाचो राय देवा खाल जावन चलोवंक ना. आनी कितें जाता बाबिलोनीचो राय नबुकदनेझर येवन जुदाक दाड मार झुजान ताका सोलवून आनीक तिच्या सबार लोकांक जुदेव लोकांक तो गुलाम जावन बाबिलोनाक आपण व्हरता. आनी अशें कस्तांत आसतना जेरेमिया प्रवादी उरल्या लोकांक सांगता अडे तुमकां इतले कस जाले जाल्यारय तुमी तुमचें जिवीत बदलिनात. तुमी मुर्ती पुजा करन बाल आनी आश्चर्यात हांच्या फाटल्यान तुमी वेतात. बाल देवाक तुमी तुमचो बापय म्हूण उलो करतात आनी आश्चर्यात देवाक तुमची आवय म्हूण उलो करतात. आनी अशें निजा देवाक तुमी सांडलां. त्या देखून आतां मुणी तुमचें जिवीत बदलिया. खंयसर एकलो एक दोग जाण आपलें जिवीत बदलून परतून सोरेस्परा देवा ते फाटीं परततात तांकां सोरेस्पर देव सोदून वयता तांकां मोगान फाटीं आपोवन हाडटा. तशेंच आमी आयकल्लें ती उतरां जेरेमिया प्रवादाची कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी हर एक शारांतल्या एकल्याक हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलों. म्हणजे जर तर एका कुटुंबांत एका ल्हानशा शारांत दोग जाण मुणी एकलो मुणी म्हाका मानतात तांकां हांव फाटीं आपोवन हाडटलों. तांकां बोरे गोवळी हांव दितलो आनी तांकां शाणेपणान हांव चलयतलो आनी तांची संख्या वाडोवन वेतली. जें कितें जेरेमियान सांगलें तें थोड्याच वर्सांनी रुजू जाता. म्हणजे इस्रायल लोकांक एज्रा नेहमिया असले बरे गोवळी मेळटात आनीक हे गोवळी इस्रायल परजेक परतून देवा संगी एकवटांक पळोवंक करूंक प्रयत्न करतात. आनी जें कितें जेरेमिया प्रवादीन प्रयत्न केल्लें सक्कट कुळ्यांक सांगत हाडन जेरुसलेमाक हाडन थंय हांव देवाची स्तुती करूंक. पूण जें कितें ताणें चिंतलें ताका ताज्यान करूंक जावंक ना. भौतीक रितीनी इस्रायलाच्यो सक्कट कुळयो जेरुसलेमांत येवंक नात जाल्यारय सोरेस्पर देवाची आशा सक्कट लोकांनी सर्गीच्या राजांत एकवटान आसचें जियेचें म्हणली ती चिंता म्हणलें तें चिंताप जेरेमिया प्रवादी मुखार सोरेस्पर देव लोकांक कळयता. तुमी खंय जाल्यार आसल्यार हांव तुमकां एकवटायतलो आनी म्हज्या सर्गीच्या राजांत हांव तुमकां व्हरतलो. आमकां तेंच आपोवणें मेळना. आनीक
ते आपोवणें आमी सर्वांनी स्विकार केला आनी आमी हर एक दीस त्या सर्गींच्या राजाक कुशीन आमचे मेटांकांच वेता अशें जें कितें देव आमच्या मतींत ओमता आमच्या काळजांत ताचें उतर ओमता तें आमी बऱ्या तरेन आयकून आमचें जिवीत तें बरें स्वाद करन आमकां बरें फळ दिवंक जाता जाल्यार तें आमी बरें फळ दिवन सरस्पर देवाक अर्गां दिवची आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारी आसतना बागेवण करचें आनी सर्गींच्या राजाच्या जिविताक आमची वाट आमी मुंदस व्हरची आमीन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरथो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरथो बापा स्वीकार तू कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर पदवेदार देवा तुज्या भक्तांचे महिमे खातीर ह्या वाखण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आत्मे कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खालसां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर खळींनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी त्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूट तुमचे पासून समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका 9व्या दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, 9व्या आनी सासणे खरर अशें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशे बसत हें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा खरात. Bavartă să god părgătuia. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. हो बावार्ता सगुट आम्ही परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मातसो मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्यान समेस्तान तुजें फरजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मये संगाती, बगेवन झुजे ती सपती, बगेवन दुर्बत आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सोडूनच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी येतान दीर घेवन म्हणोया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवा आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमीन जेजू क्रिस्ता तुजे कूड रगत आमी आतां सिवंक वेता. ती आमचे जरती आनी केस्त अडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवन. हो जावन जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका बेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तूं जीवो उंडो सर्गीचो सर्गीच्या काणान पोचो. जेजू तूं आत्मीकतान भूक बागोवचो सासणेक जिवेतला बोसो. जेजू तूं मोजे तये जिणयेक म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं म्हजे तये जिणयेक म्हज्या आसरो जावन ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें फातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत व्हरूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सत पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्त शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्या भुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां. घेवन गुस्ताचे करवेनेवर आमकां आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.